4.5 लाख बल्ब आज पावले आसा. साधारण 127 कार्यक्रम जाल्या. 135 आयचे धरून आता जाले धरून 135 कार्यक्रम सगळे गोंयांत भितर जाले. प्रत्येक कार्यक्रमाक 1000, 1200, 1500, 2000 सुद्धा लोक येऊन हे बल्ब घेतात. म्हणून आमचे विरोधी पक्षाचे आमदार असतात त्या भियेल्ले असतात. कारण वेगवेगळे स्किमींतल्यान भारतीय जनता पक्ष दिसान दीस पॉप्युलर जायत वता. म्हणून हे भियेल्ले असतात. खरें म्हणजे तेंच्यांनी तो बल्बू पळोवपाक जाय आशिल्लो. तेजेरूय मेन्शन केल्लें आसा की तो बल्ब नॉट फॉर सेल म्हणून, विकपा खातीर ना. तो फुकट दिवपा खातीर केंद्र सरकारच्या योजनेंतल्यान महाराष्ट्रान सुद्धा म्हाका दिसता साधारण 100 रुपयान 5 बल्ब दितात. गोंयांत आमी 3 बल्ब दितात, फुकट दितात. हेजो विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी खरें म्हणजे हे मतीन घेवपाक जाय. कारण तेजी बुद्धी खंय आसा त्यो कळना. म्हाका दिसता तेंची बुद्धी धोपरान आसचल्यो. एक मनशान कितें आरोप करचे न्ही. आरोप करतना व्यवस्थित कितें तेगेले पुरावे असले तेणे आरोप करचे, नाल्यार सरकाराचे बेस्ते बेशूट आरोप करचे न्ही. ते म्हणटात की ह्या कार्यक्रमाक आमी विरोधी पक्षाच्या आमदाराक आपयना म्हणून. म्हाका याद जाता केपें मतदारसंघान कार्यक्रम जालो. थंय काँग्रेस पक्षाचे आमदार थंयचे स्थानीक बाबू कवळेकर आशिल्ले, प्रताप सिंहजी राणे आशिल्ले म्हणा. बाकी कडेन आपयल्ले खूब कडेन. फाल्यां मिकी पाशेगो कार्यक्रम सुरू करपाचो आसा. काल वतना सुद्धा मुख्यमंत्र्यान पर्वरी वतना थंयचे स्थानीक आमदाराक फोन केल्लो. तेणें सांगलें आपल्याक येवपाक मेळना, आपूण फोंडे कसले तरी कामाक बिजी आसा म्हणून तेणें काल मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा. एक वटेन ते आरोप करतात काही विरोधी पक्षाचे आमदार ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जाता. म्हणजे तेंची कोण आसा ती चारी कडेन आसा. कारण कालचे पयलींचे स्टेटमेंट पळयत जाल्यार आमी पळयतात की काँग्रेस पक्षाचो उपाध्यक्ष एक उलयता, राज्यसभेचो खासदार दुसरे उलयता, मडकयकार तिसरी उलयता आनी विश्वजीत राणे चौथी उलयता. मागीर हेंच्यांनी सुद्धा सगळ्यांनी एकठी पयलीं बसचें आनी कितें उलोवप प्रेसा कडेन तें ठरोवचें. आपल्या पक्षाक पयलीं सांबाळचो, दुसऱ्याक तेंच्यांनी उपदेश करचे न्ही.